मुरगांव पालिका सापूच पातीशेर जाल्या। पालिकेन मंडळाचो थाराव घेनासतना 15 रुपयान मेळपाचो जल्म आनी मरणाचो दाखलो एकदम 100 रुपया केला। कारण कितें काय म्हळ्यार पालिकेक खंय येणावळ ना। कांय नगरसेवकांनी पालिकेच्या निर्णया आड आवाज काडलो, मात नगराध्यक्ष आनी सत्ताधारी नगरसेवकांक पालिकेन केला तातूंत कांयच चूक दिसना। पालिकेक येणावळ एकठांय करतले जाल्यार हाऊस टॅक्स, दुकानाचें भाडें धरून कितलेशेच थळावे टॅक्स आनी फी आसतात। तातूंत ट्रेड लायसनां धरून बाकीच्यो गजाली आयल्यो। मात पालिकेन सगळें सोडून जल्म मरणाच्या दाखल्यांची फी 7 पटीन वाडयल्या। 15 रुपयांनी मेळटाले ते दाखले 100 रुपयांचेर पावयल्यात। लोक कितें म्हणटा ते पळयात। आमचे असले आतां हांव रिटायर्ड मनीस, हे 100 रुपया हांव ताका खंयचे हाडून दितलो? आमकां पेन्शन पासून सारकें ना। 1,500 मेळटा आमचे प्रॉविडंट फंडाचेर, आनी तितूंतले आमी सगळें हें करून हांकां 100 रुपया कॉपी कोण दितलो? हां, 15 रुपया ओके, सांबर तांकांय खर्च आहा म्हूण हें करपाक जाता। 100 रुपया म्हळ्यार चड जालें न्ही, आनी गरीब लोक कितें करतलो? हे अन्याय मरे। 15 रुपयाची 20 रुपया करा न्हू, डायरेक्ट 100 रुपया करता। आनी हेंच्यांनी केन्ना रेजोल्युशन घेतलें आनी केन्ना पेपरार बीन डिक्लेअर करनासतना डायरेक्ट हांगा हें मारतात। सद्या पयलीं लोकां कडेन पयशे ना, कामां ना लोकांक, पयशे सोडून लोकांक कामां ना, बेकार आहा लोक। मात नगराध्यक्षाक आनी सत्ताधारी नगरसेवकांक तातूंत चूक कांयच दिसना। बर्थ सर्टिफिकेट सगळेच वाडोवपाकूच जाय न्हू सगळे। पण मॅडम 10 रुपयाची डायरेक्ट 100 रुपया, 20 रुपयाची आमी 100 रुपीजूच केला न्हू। पण ताका रेझोल्युशन पास केला। आमी सीओन घेतलं, सीओ कडेन विचारून तुमकां सांगता रेजोल्युशन। म्हणजे एक्चुअली सगळेच सगळेच आमी अजून कितेंच वाडोवंक नासलें, हाऊस टॅक्स बीन कितेंच वाडोवंक नासलें आमच्या वास्को म्युनिसिपालिटीन। ना पण बर्थ सर्टिफिकेटचे रेझोल्युशन पास केला पैसे वाडोवचे म्हणून। विचारता आनी सांगता न्हू पयलीं बीन कितें। आनी एक्चुअली रेजोल्युशन सगळेच वाडोवंक जाय न्हू आमी। वाडोवपाक जाय पण रेझोल्युशन पास केला। सीओ कितें तें वाडोवपाक तुमी न्हू रिस्पॉन्सिबल आहे। वाडोवपाक म्हणटा म्युनिसिपालिटी जर कांयच पयशे येना जाल्यार वाडोवचेच पडले न्हू। आमी म्हणजे तुम्ही गरीब लोकांकडल्यान काढून सोदता बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। श्रीमंत काय येना न्हू, एक टॅक्स वाडयला हितून गरीब श्रीमंत काय। विरोधी नगरसेवक म्हणटा पालिका सगळें सोडून गरिबांक पिळपाक उठल्या। 15 रुपया आलेले, 10% वाडयले, 15तले 20 रुपया केले वरकत ना। म्हणल्यार इमिजियटली वाडोवप हे सारकें ना। आयकला आमी ओपोज करताय, म्हणल्यार ते ओपोज करताय ते मानून घेयना जाल्यार आमी कितें करतले? ती 100 रुपयांनी 15 रुपया केले ताका 20 रुपया आसा, 25 रुपया तेच्या वयर न्ही। त्या गरीब लोकांक त्रास जाता म्हणून हांवें सीओ ऑलरेडी उलयलें। फुडल्या मिटिंगान तो मिटींग पॉयंट रेज करता आनी डेफिनेटली कमी करपाचें तेजेर स्ट्रेस घालता। पालिकेक येणावळ ना म्हूण खंय दाखल्यांची फी वाडयल्या। शारांतलो हाऊस टॅक्स पालिका नेमान वसूल करता काय ना ताचो हिशोब कोण दितलो? प्रुडंटा खातीर दिशांत बरप। देशभरांतल्या सहकारी सोसायटींचें पयलें राष्ट्रीय अधिवेशन गोंयांत जातलें। सहकार भारतीन हें महाअधिवेशन आनी प्रशिक्षण कार्यशाळा दवरल्या। अधिवेशन 1 आनी 2 नोव्हेंबराक पर्वरी विद्या प्रबोधिनीत जातलें। अधिवेशनाक केंद्रीय आनी गोंयचे मंत्री आसतले। 23 राज्यांतले सहकार संस्थांचे प्रतिनिधी आनी अधिकारी अधिवेशनात वांटेकार जातले। सहकारी संस्थांचे प्रस्न आनी तांकां वयर काडपाचे नदरेन कार्यशाळेंत विशय घेतले। केवळ कॉन्फरन्स असं न म्हणता या क्रेडिट सोसायट्यांना प्रशिक्षण असंही म्हटलेलं आहे। कॉन्फरन्सचं उद्घाटन गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय मनोहरजी पर्रीकर करणार आहेत। या अधिवेशनाकरता केंद्रीय कृषी मंत्री श्री राधामोहन सिंग, ज्यांच्याकडे केंद्रामध्ये कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटचा चार्जसुद्धा कृषी खात्यामध्ये असतो, ते राधामोहन सिंगही या कार्यक्रमाला येणार आहेत। क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मुवमेंट जशा पद्धतीने डेव्हलप होत गेली त्याबरोबर या क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीसमोर अनेक प्रकारचे काही प्रॉब्लेम्स हे गेल्या काही वर्षामध्ये खूप सिव्हिअरली डेव्हलप झालेले आहेत। उदाहरण सांगायचं झालं तर या क्रेडिट सोसायटींनी देशभरामध्ये मिळून 50,000 कोटीपेक्षा जास्त डिपॉझिट मोबिलायझेशन केलेलं असून सुद्धा या क्रेडिट सोसायटींना कोणत्याही प्रकारचं डिपॉझिट इन्शुरन्सचं कव्हरेज दुर्दैवानं अद्यापपर्यंत उपलब्ध झालेलं नाही। त्याचबरोबर या क्रेडिट सोसायट्या मुवमेंटवरती अन्यायकारक पद्धतीनं इन्कम टॅक्सचे प्रोव्हिजन्स लागू करण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी सरकारतर्फे केला जातो। त्याचबरोबर या क्रेडिट सोसायट्यांनी त्यांच्या मोडस ऑपरेंडीमध्ये काही चेंजेस केले पाहिजेत, काही इम्प्रूव्हमेंट केले पाहिजेत। असे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे इश्यूज आहेत हो ट्रेनिंग जो आसा ताजो फायदो घेवचो। 97 घटना दुरुस्तीनुसार प्रत्येक कर्मचारी आसा, प्रत्येक डायरेक्टर जे आसा, प्रत्येक सभासद आसा, तांकां हें ट्रेनिंग अत्यंत म्हत्वाचें।
आनी गोंयच्या दृश्टींतल्यान आमकां एक बरी संदी जे उपलब्ध जाल्ले आसा. बरे तज्ञ अन्य भागांतल्या सहकार क्षेत्रांत ज्यांनी भरीव योगदान दिल्लें आसा अशा नामवंतांचें आमकां मार्गदर्शन जावपाचें आसा. घेऊया एक विराम.